नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात राजकारणी ग्लेसियस एम डिसोजा हांगेले वळख दितस. ख्यात राजकारणी ग्लेसियस डिसोजा भारताचे राष्ट्रीय काँग्रेसाच्यो सांदो आशिल्लीं. कर्नाटक सरकारांतू मंत्री पदवी घेतिल्लो पयलो रोमन कॅथोलिक म्हणालो ख्याती तांकां पावता. तांणी ख्यात उद्यमी ए.आर. डिसोजाले सुपुत्र जावन 22 फेब्रुवारी 1938 इसवींतू मंगळूरांतू जल्मलीं. तांणी बी.कॉम पदवी सांत लुईस कॉलेज आणि LLB पदवी मुंबईचे सिद्धार्थ लॉ कॉलेजात साकून जोडले. 1962 इसवी साकून 17 वर्स पर्यंत ग्लेसियस डिसोजान काँग्रेस पक्षाचो कॉर्पोरेटर जावन मंगळूर नगरपालिकेंतू वावर केला. 1972 ते 1979 ताईं तांणी नगरपालिकेचो अध्यक्ष आशिल्ले. तांणी दक्षिण कन्नड जिल्हा काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष जावनूय आशिल्ले. उपरांत विधान परिषदाचो सांदो जाल्ले. 1980 सावन 85 ताईं विधानसभेंतू मंगळूरचो शासक जावन आशिल्ले. 1991 इसवींतू वीरप्प मोइलीन मुख्यमंत्री आसताना कर्नाटक सरकाराचे कानून मंत्री जाल्ले. तांणी कानून मंत्री आशिल्ले काळारी महिन्याक साबार 2,500 कडत मेकळे केल्ले विक्रम साधन केलेले कीर्ती तांकां पावता. 1992 ते 94 ताईं तांणी कार्मिक मंत्री जावन आशिल्ले. 83 नगर केंद्र ग्रंथालयाचो अध्यक्ष, कर्नाटक टेलिकम्युनिकेशनाचे सल्ला मंडळीचो सांदो, हिंदू कुष्ठ निवारण संघाचो उपाध्यक्ष, सरकारी वेनलॉक आडळीत मंडळीचो अध्यक्ष आणि लेडी गोशन आस्पत्रेचो सांदो जावन आशिल्ले. मँगलोर पोर्ट ट्रस्टाचो सांदो, ओरिस्सा राज्याचे चुनावणा समिती सांदो, गोवा राज्याचे चुनावणा समितीचो अध्यक्ष, दक्षिण कन्नड हॉकी संघाचो अध्यक्ष अशें तांणी साबार संघ संस्थेचो अध्यक्ष आणि सांदो जावन खूब वावर केला. ग्लेसियस डिसोजा 26 जानेवारी 2008 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ग्लेसियस एम डिसोजा हांगेले आटो करता ती. नमस्कार.